लिडराचेर जो अंगस्ट्रायक करपाचो हे आयला, आमी जर 2 वरां जर ही असेंब्ली ब्लॅकआउट केली, 4 वरां जर आमी गोंयचे सगळे फ्रीज बंद केले आनी नुस्तें जर सुकपाक लागले, आमचे प्रश्न मिटता. पण आमकां लोकांक हाताक धरून आमचे प्रश्न मिटोवपाचे ना. आमकां लोकशाहीच्या मार्गान हे प्रश्न मिटोवपाचे आशिल्ले आनी म्हणून गेली 3 वर्सां हो प्रश्न लेबर कमिशना कडेन पेंडिंग आसा आनी रिझॉल्व करपाक शकना. टोटल जर बारीक पळयत जाल्यार ह्या सरकाराची अधोगती आणि म्हणून 3 वर्सां हो प्रश्न लेबर डिपार्टमेंटाकूय वचून हो सेटल जायना. 6 वर्सां जाली प्रश्न पेंडिंग आसात, पण गेली 3 वर्सां हेजेर वाटाघाटी गोंयचे लेबर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हे येतात. आणि दुर्दैवाची गजाल म्हटल्यार ह्या राज्याचो जो विद्युत मंत्री आसा बाब मिलिंद नायक, ताणें ऑलरेडी फायलीचेर सयो मारून सगळे अप्रुवल दिला आणि तो म्हणटा तुम्ही चीफ मिनिस्टराकडे वचून उलयात. आय डोंट नो व्हॉट सॉर्ट ऑफ गव्हर्नमेंट वी आर हॅव्हिंग, व्हॉट सॉर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव्ह गव्हर्नमेंट वी आर हॅव्हिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा, when already files are clear by the minister for the power, when the files are already moved with all the comments by the Department of Electricity, still they are asking us to go to the chief minister of Goa. आम्ही तरी असताना गोयच्या मुख्यमंत्र्याक पत्र बरयली, पण अजूनही शुद्धीर येना आणि तेणे अजूनही हेजेर कळुना. गोवा इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज युनियन जिंदाबाद जिंदाबाद. गोवा इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज युनियन जिंदाबाद जिंदाबाद.